Beloved brothers and sisters, on the fourth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope. Love God and honor the elders. As we celebrate National Children's Day in India today, we dedicate this novena to children. Every child is a symbol of joy and hope. When a child is born, parents dream many dreams for them. But for these parental dreams to be fulfilled, children need to be humble of heart and God-fearing. When children are humble, they are open to new learning, grow in wisdom, their relationship becomes strong, and a new society is built. Venerable Agnello had a deep love for children, a love that began in his own childhood. In Anjuna, he would often play with the children of the neighborhood, engaging in imaginative games. On life's journey, we pray that our children respect God, parents, and elders, grow in wisdom, and become fruitful members of the society. प्रितीच्या वैणीवानो नोवेनाच्या चौथ्या दिसाक आमचो विषय आसा नम्र काळजाची जावंक आनी देव विरांतेन वाडूंक भरोशान जिविताची यात्रा करूया. आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालूक दिवस मनयता. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यांक पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोषाची आनी भरोशाची खुणा. कुटुंबात भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायती सपनां सपयतात. पण ह्या आवय बापाची सपनां सुखकरून जावच्या खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवभिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाचे जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात. जाणवायेन वाडटा एकामेकां सगळे तांचे संबंद ती रुपता आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. मानेवान आंगलेलाक भुरग्याची चड कुर्बा आसली. चुकलो आसतना आपल्या घरा लागीं अंजुना शेजारच्या भुरग्यां सांगाता खेळटालो. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक आवय बापायक आनी वडिलांक खातीर रावन जाणवायन वाडून समाजांत भरवशाचे खोलीर जावन तांकां देवा बापाचो आदार मागुया.
of the Novena, our theme is Pilgrims of Hope. Love God and honor the elders. As we celebrate National Children's Day in India today, we dedicate this novena to children. Every child is a symbol of joy and hope. When a child is born, parents dream many dreams for them. But for these parental dreams to be fulfilled, children need to be humble of heart and God-fearing. When children are humble, they are open to new learning, grow in wisdom, their relationship becomes strong, and a new society is built. Venerable Ajnanu had a deep love for children, a love that began in his own childhood. In Anjuna, he would often play with the children of the neighborhood, engaging in imaginative games. On life's journey, we pray that our children respect God, parents, and elders, grow in wisdom, and become fruitful members of the society. प्रितीच्या भयणींनो, नोव्हेनाच्या चौथ्या दिसाक आमचो विषय आसा दोंगर काळजाची जावंक आनी देव विरांतेन वाडूंक वर्षान जिविताची यात्रा करूया. आज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालूक दिवस मनयता. देखून आयचो नोव्हेनाचो दीस आमी भुरग्यांक पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक स्वताची आनी वर्षाची खुणा. कुटुंबात भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायती सपनां सपयतात. पण ह्या आवय बापाची सपनां सुपूर्ण जावच्या खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देवभिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात. जाणवायेन वाडटात, एकामेकां सवें तांचे संबंद ती रुपता आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. मानेवा नवनेलाक भुरग्याची चड कुर्बा आसली. चुकलो आसतना आपल्या घरा लागीं अंजुना शेजारच्या भुरग्यां सांगाता खेळटालो. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खातीर रावून जाणवान वाडून समाजांत वर्षाचे खोलीर जावन तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावा दिनवासनीचे मीस पेटयता बेनिसिया मोंतेरो मेर्सेस आपल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता. एनी आनी आलेक्स फेर्नांडीस कालांगूट. माउरिसियो रॉड्रिगीसाक बेगीनूच पेकोवनी फावो जावन बरी भलायकी आसूंक मागता. अल्बर्टिना रॉड्रिगीस गोवा वेल्या. फ्रेजियाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. फ्रँकी फेर्नांडीस सांताक्रूज. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. केडन वालेस आगासाई. सोगली उबी रावया आनी सुरवातेचे गीत गावया. भुरगीं सुपुली जेजू आमचो मोग करता. आमचेर तो हात दवरता. आमकां वेगळीं तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता. तुझे वेगीत आमी लिपता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुझे
तुझे बेसांव आमकां मागतां तुजी बेगीत आमी निगतां आमचे सारको भुरगो जावं जेजू देवलो स्वर्गार धांवन आमकां आपल्या बापाची कोच्या भुरगीं मोगाची जेजू आमच्या तुजे सोयची धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागतां तुजी बेगीन आमी निगतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळ्यांसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय नोम्र काळजाची जावंक आनी देवबिरांतीन वाडोवंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज आमी आमच्या भारतान राष्ट्रीय बालक दिवस मनयता. देखून आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोसाची आनी बोरवाशाची खुणा. कुटुंबान भुरगें जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायतीं सपनां सपनेतात. जल्मांक आयलोल्या भुरग्यांतल्यान आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पळयतात. पूण हीं आवय बापायची सपनां सोपून जावचे खातीर भुरग्याच्या काळजान नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सोवे तांचे संबंद थीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायंक आनी वडिलांक खालती रावून जाणवायेन वाडून समाजान बोरवाशाचे फोलेर जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. हे म्हज्या उगडासाक करा. ही जेजून दिलेली भेट आमी भेटोवंक हाजीर जाल्या. चुकलेल्या जिविता पासत देवा ताय बोगसणे मागुया. आनी म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बापां भयणलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आमकां मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणदो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट Somya
가굿고 소명 가굿고 प्रार्थूया. बापा, सोद देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणूं. तुजे मितमेद नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो तुजे सगळ्यांचे येता आनी राज चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्या उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयचेर सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जल्मलोलो मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलें. जो आपल्या बापायक मानान वेगयता तो लांब आंवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूट पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणट्या पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितांत ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओसूक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरूं वेचो ना, पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचेर तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफल दाकाचे वाये परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुज्या भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांक तुज्या नात्रा पोंतरांक पळोवन तुका फावो जावंक. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. कालसान जी कोण नितोळ निर्मूल ती खरेंच बागी. देवा सुरशे इनाम तांचें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगल्या वोन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरची नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्या वन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. कालत्या काळजाची जावंक आनी देव बिरांतीन वाडूंक बोरमाशान जिविताची यात्रा करुया. मोगाच्या बाबां भयणांदो, आयज आमी चवथ्या नोवेनांक पावल्या. आयचो दीस भुरग्यांक भेटयला. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. ह्या वाचपान आमकां आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवच्याक, मानान लेखच्याक तो मनीस ह्या चवथ्या उपदेशाचो आमकां उगडास कोत्ता. जो मनीस आपल्या आवयक बापायक मानान लेखता तो मनीस समाजीक तसोच धर्मीक कार्या पाळटा. ताचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादाचें जाता आनी ताचे मागण्यांक फळ मेळटा. शिव वर्तमानान आमकां दाखयता ल्हान भुरग्यांक कितलें मोल आसा तें. आदल्या जुद्यांच्या समाजान भुरगीं सगल्या परस किरकोळ आसली. तांकां कसलोच अधिकार नासलो. पूण जेजू असल्या भुरग्यांक आपणाशी आपयता. तांचें मोल कितलें व्हड तें दाखयता आनी मोगान वांगयता. जेजू आनिकूय भुरग्यांची शिकवण दिता. जेजूचे शीस भुरग्यांक पयस कोत्ताले. जेजून तांकां म्हटलें, भुरग्यांक मुजेशी येवंक दियात, कित्याक असल्याचें सर्गीचें राज. जो भुरग्यां परी ल्हानविकायेन जेता तो देवा मुखार व्हड. भुरगीं आवय बापायक खालती रावता तेन्ना ती नवी शिकवण आनी वडिलांची जाणवाय उक्त्या मनान आपणांक पावयता. बाबा भयणांदो, आयज जेजू आमकां भुरग्यां परी जावंक शिकयता.
भुरग्यां परी आमचो बाबार्थ विस्वास देवाचे दवरूंक इस्पोस्ट कोत्ता. जिवितान ल्हानविकाय गरजेची म्हणटा. मानवंत आग्नेल आपल्या जिविताक आमकां एक नामुणो. ताची आवय बापूय वाड्यांतल्या भुरग्यांक आपुरबायेन घरान आपयताली. तांकां दोतोन आनी देखीच्यो वस्तू शिकयताली. आग्नेल आपल्या सांगात्या भुरग्यांक घेवन खेळटालो तेन्ना पर्यान तो इगोजेन पाद्रीन सेर्मांव सांगला तो भुरग्यांक सांगतालो. मानवंत आग्नेल पिला संस्थेचो मिस्योनार पाद्री जातूच शिरोडा, कुमटा, सांवोर्दें कॉलें तशेंच रायतूचे सिमिनारिस्तांची आत्मीक जिवीत वाडयतालो. तो कशें त्या फिरगोजेनी वावुरलो तें आजून तुमचो लोक उगडास कोत्ता. म्हाकाय मिस्योनार पाद्री जावंक कारवारचे मिर्जान फिरगोजेन वावरूंक पिला संस्थेन म्हाका भाग दिलें. पादाग्नेल त्या लोकांची कशे परी आपली गवळीक सेवा कोत्ताले ते लोक आजून उगडास कोत्ता. मिर्जान गांवच्या इंत्रूची नात रुजाय तेन्नाची खबर आपलो पाय सांगतालो म्हणटा. पादाग्नेल कुमटांतान चलोन मिर्जान मीस भेटोवंक चुकोय नासतना येतालो. लोकांची सेवा कोत्तालो. बावार्थ तीर कोत्तालो. ल्हान भुरग्यांक खेळूंक पोन्ने मेय दितालो कुंडो भरून. बॉलांनी भुरगे खेळटाले. भुरग्यांचे लोकांचे आयकूंक आग्नेल वेळ दितालो. सगलो लोक कुशाल आसलो. ताचें जिवीत लोकांक बाबार्थान जिवंक उजवाड उर्बा दिले. बाबा मोयणादो एका काळार ह्या जाग्यार पाद्रींक जायत्यो आगोडायो फुडें करूंक पडटाले. तेन्ना मानवोन आग्नेलान वडिलाक मॉन्सिन्योर लुसियो वाज बाखणी केली. प्रॉफेसी हांगा देवाचें बोट आसा. पिलाची संस्था सोमची ना. आतां ही पिलाची संस्था मोलादीक मिस्योनारी काम चालू दवरलेलें आसा. हे संस्थेचे 2 भाग आसा. दादल्यांचो पिलार फादर्स आनी पिलार ब्रदर्स. दुसरो भाग जावन आसा ओस्तोऱ्यांचो पिलार सिस्टर्स. देवाच्या काळजाची जावंक आनी मानवंत आग्नेलाचे देखीन पवित्रपणान वाडूंक आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाचो उलो जावन आसा. आमी सगलीं देवाची मोगाची भुरगीं ह्या मिसांत वांटो घेवन मागुया. खालत्या काळजाचे आमी जावंक आनी देव बिरांतेन वाडूंक. बोरमाशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा आमकां मागुया. आमेन. उबी रावुया. आमच्यो गरजो
खेरीतपणी आयच्या दिसा भुरग्यांक भेटयलोलो दीस आमच्या संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यां पासत, आमच्या देशाच्या भुरग्यां पासत, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत देवा थंय आमची मागणी आमी मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून बऱ्या गोवल्या भाशेन आपले पोरजेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराचे संभरमणींतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोरजेक दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आमच्या भुरग्यांक देवाची आदीन करुया. ती देवा बिरांतेची आनी निर्मळ काळजाची जावंक माये मोगान जिवूंक शिकूंक आनी आपल्या कुटुंबांत तशेंच समाजांत भरवशाची किर्णां जावंक पावूंक म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आवय बापायनी, शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ कोत्तेल्यांनी आपल्यो जबाबदारी पाळतना भुरग्यांक देखीवंत नमने जावंक आनी नम्रतायेन मोग आनी भरवशान तांच्या काळजांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलत्यो निर्माण कोत्तेल्या भुरग्यांक जिविताची खरी मूल्य दिवपी यंत्रां उत्पन्न करून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. स्वर्गीच्या बापा, ह्यो आमच्यो गोरजो तुजे कुशे पोरमणे तुजे येवजणे पोरमणे आमकां फाव कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजा मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा आतां उद्या सोऱ्या दाना साखळी रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाना पिवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजा मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया.
भावां भयणदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या नांवार सर्वेस्पर मानून घेवन. भो मोगाळ बापा, तुवें केलेल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो येवन तुका आमी समोर पिताव. आमकां फावो नासता तुवें दिलाय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फाव कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर कार्यां सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूळ तुवें रुचलाय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां नोदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भोगतांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सोदोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कूस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी गावुया. सुम्या
जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरवता तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाकियूंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय म्हूण आमी मागता. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे बागीवंत धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पदवीदार बापा सोनवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक बाबा भयणदो जेजून आमकां मागणें शिकयलां. जेजून दिलेल्या उतरांनी आमचे मागणें आमी भोव पवित्रित्वे देवाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशांत अंतरेकता. तोर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबा भयणदो ओज जावन आसा आमचो सुरवंडार.
मनशा कुडाचो सोरवोंडार फातकांचे बोगसणे कुर्साच्या मोन्नांतल्यान पुनर्जवण जावन आमकां सुर्गीचें जिवीत जोडून घेतलेलो जेजू. ह्या जेजूच्या जेवणाक येतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमियाचे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा ती आमचे जोडटी आमकां आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूयाचो कोरात्मक एकामेकाचो तसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. एकूच घान आमच्या हातल्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सोवेन सोमेस्ताक देवा प्रेम कोरात्मक एकामेकाचो तसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. वेगळो जात नानुडोयो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्मानाक वेगीत घेवया मोगालून जिवीत जाल्या कोरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. कोरात्मक एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोतात तितले कोरे सांगता म्हाका पावले. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आयचो दीस बरे भाशेन सारूंक ताचीच घटाय एक घडीभर उगीच रावन मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मोन तुजे तायन दाखोवंक
आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. ह्या ओत्मीक पोसनाचे गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान ओदीक व्हडे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पौरिश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार. ह्या पिलाच्या दोंगरार जायतो लोक येता. तुमकांय पळोवन आमी खुशाल. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेडसावां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवन्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे किरीत इंतेसावां पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या शिंगपांक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसान दिवचे. मानिवंत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक आयज शुक्रारा दिसाक नोव्हेंबराचे 14 रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 नायट विजील आसतले. हे नायट विजील फादर ओनासिस डी क्रूज आनी फादर जोझफ फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. मडगांवांतान KTC बस स्टँडार तावन पिलार येवंक रातचे 8 वरांचेर बास आसतली. तशेंच पिलार जंक्शनार तान वयर येवंक रातचे 9 वरांचेर बास आसतली. आमी मागता तुमचे ताई इश्टानो तुमी येवन केरीत भाशेन मानिवंत आग्नेला पासत आनी आमच्या दर एकल्या पासत आमी मागुया. आयज नोव्हेंबराची 14 तारीख आख्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस आमी मनयता. आमी केरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागूंक करस. ह्या निमतीन फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 भुरग्यां पासत आनी देव आपोवण्या पासत पिलारच्या दोंगरार किरीत मिसा आसतली सकाळीं 7:30 आनी सांजचे 4 वाजता. मागता तुमचे ताई तुमच्या भुरग्यां सांगाताक तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. ह्या वर्साक मानिवंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेली आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बॅन स्टँडांत आसात ती व्हरची. पिलाची संस्था अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वावरूंक भावपणां विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडोवन हाडटा. फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 सोनवारा दिसा धर्मीक भावनां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वरांचेर ही जमात आसतली. पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांची मिसार किरीत पिडेवंत पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेंत आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हीलचेराची सवलती आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारींत चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दिवची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें जावंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुमी हे बऱ्या वावराक आदार दितले म्हूण आमी रावता. ही खबर वॉट्सॅपार तुमच्या इश्टां मित्रांक धाडून घुमयात आनी हे कॅम्प फळांदीक जावंक तुमचो सहकार आमी मागता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवंक येता. मोगाड इश्टानो मानिवंत आग्नेल गोंयचो आस्कारी
आनी ताचे वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आज कसेंद्रा डिसोजा बातितान अशें सांगूंक सोदता. म्हज्या मामीक हड्ड्याक एक गुंठ आयिल्लो. आमी जायत्या दोतोरांक दाखयलें. एका दोतोरान सांगलें तें लांब जावंक शकता म्हूण. थोड्या म्हयन्यांनी दुसऱ्या दोतोराक दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज म्हूण. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो आनी सगळीं अजाप जालीं. तिसऱ्या दोतोरान मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगलें आनी विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट दिल्यो. 7 म्हयन्यां उपरांत आनीक एक दोतोराक मेवली. त्या दोतोरान तपासून सांगलें कितेंय तरी वायट आसा म्हूण. हें आयकून आमी खूब खोंतीभरीत जालीं. दोतोरान बायोप्सी केली आनी रिपोर्ट मेळटूच गमलें कॅन्सर आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें मॅस्टोकॉमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पाद्रा आग्नेलाचे तुमला शिंदिमी घालून आनी रडून मागलें म्हजे मामीक बरी कर म्हूण. आमी पाद्र आग्नेलाची व्हड भोक्त. दर वर्साक हांव आनी म्हजी मामी नोवेना करतात. नोव्हेंबराचे 11वेर मानेवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाक मामीची सर्जरी केली. रिपोर्टीतूच दोतोरान सांगलें कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनीक दुखांनी दोतोरा उजीर रोडली. परतून हांव पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाच्या पांयाशी रडोवन मागलें आनी मामीक माती उदकान घालून दिली. तिजी कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जालें आनी सगळे रिपोर्ट बरे आयले. आनीक एक वर्सा परतून टेस्ट करून पळयल्यार सगळें बरें आसा म्हूण दोतोरान सांगलें. मानेवंत आग्नेलाक आमी आर्गांव दिता आनी फुडले रिपोर्ट बरे आयल्यार पुरो म्हूण मानेवंत आग्नेला लागीं मागता आनीक ताका बेगीनूच सातचो मान मेवचो म्हूण आमची मागणी. होय मोगाळ इश्टानू, मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज जरी तर ह्या आमच्या भयणीक देवाचो आशिर्वाद मेवलो. भावार्थान मागणे केल्या उपरांत आयज जेन्ना आमी ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ले आसात, आमची मागणी, आमचीय देसावां, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां, आमच्याय जिवितांत जी आयिल्ली आसात ती तुफानां भावार्थान मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमकां तुज्या आशिर्वादान भर म्हणून मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानू जायत्या जाणांनी मागूंक लायिल्ले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानेवंत आग्नेलाक सातचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं इंतेसावां एकठांय करुया आनी हे वेळार आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर.
आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उद्देशी मागता आमचे सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. मी सोमतोच पिढीवंताचेर मागणे इगोर्जेंत आसतले. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Padagnil Jezucia Bogda Tudzie nam aizpozolta Izot mi goli tu zaunasa Sorgat varda koiga Izot mi goli Zaunasa sorgat varga koita Ulas amche deva